गोंयांत 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक पोलिओ वसीन दिवपाची भलायकी खातें 27 फेब्रुवारी दिसा पुराय राज्यांत मोहीम राबयतले. सुमार 1,05,083 भुरग्यांचें वासिनीकरण करपाचें ध्येय भलायकी खात्यान दवरलां, अशी माहिती वासिनीकरण अधिकारी डॉ. राजेंद्र बोरकार हाणें दिली. गोंयांत दर वर्सा 5 वर्सां सकयल्या 100% भुरग्यांक पोलिओ वासीन दितात. ह्या वेळारूय सरकारान 1,05,083 भुरग्यांचें वासिनीकरण करपाचें ध्येय दवरल्या. ते विसीचें नियोजन निमण्या टक्क्यान आसा, अशें डॉ. राजेंद्र बोरकार हाणें म्हटलें. फाल्यां ऑल ओव्हर गोवा बिलो 5 इयर्स सगळ्या भुरग्यांक 2 ड्रॉप्स ऑफ ओरल पोलिओ घातले. साधारण 1,05,080 भुरगीं आमचें टार्गेट आसा. 667 बूथ्स तयार केले आमी आणि 35 हेल्थ सेंटर्स विल बी इम्प्लिमेंटिंग दीस प्रोग्राम थ्रू दीस बूथ्स. सो एवरी इयर आमी चडशे ऑलमोस्ट 100% कवरेज करतात. ह्या वर्सा 100% कवरेज करपाची आमची मोख आसा. वी आर ट्रायंग टू डू दॅट. आणि सकाळच्यान सुरू जावन सांजचो 5 पर्यंत चालू उरता. हय एवरी इयर. ना आशिल्लें जाल्लें. आणि विशेष काय ना, आता ऍक्च्युली इंडिया इज डिक्लेअर पोलिओ फ्री 2014. आमकां लास्ट केस मेळ्ळी जी 2011 मेळ्ळी. इट वॉज इन वेस्ट बेंगॉल हावरा डिस्ट्रिक्ट म्हणटा. तेजे नंतर आमकां आतां केस मेळूं ना. बट सिन्स पाकिस्तान आणि आमचे अफगाणिस्तान हांगा अजुनूय केसी आसात. थोडे काय जायना पूण आसात. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी थंयच्यान आमकां परते येवपाची चडशी शक्यता आसा. सो आमी सामकें मॅक्सिमम कवरेज दवरून वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन. These doses are irrespective of their previous immunization status. आज कालपर्यंत सुद्धा जर एखाद्या भुरग्याक जर 5 वर्सां सकयल जर पोलिओचो डोस घातला तेन्ना सुद्धा फाल्यां तो घालूं जाय. दिस इज इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देयर प्रिवियस वॅक्सिनेशन स्टेटस. आणि फाल्यां घालतकच फुडले 2-3 दीस हे आसतले